ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. പൂർവജരു ഉണ്ടരു മന്ന, സാവവര ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. പൂർവജರು ಉಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನಿಗೆ. मोगाल भवन आनी भयणीनो, परत पवित्र सक्रामेंतांतल्या ते जेजू मुखार आमी आसा. जेजू आमचे मुखार आसा, आमी त्या जेजू सांगात आसा. भाग्यवंत हप्तो पवित्र दीस सोमयाच्या त्या पास्कांच्या मिस्तेर आमी नियाळ केलो. सोमयान
आमचे खातीर कुर्साक वेंग मारली, त्या कुर्साचेर मरण आमचे खातीर तो मेलो आनी त्या मारिफात आमकां हर एकल्याकी जिवीत ताणें जोन दिलां, सोडवून ताणें आमची केल्या. त्या कुर्साचेर घालतना जेजूनी ते आठवेटे भोगता आसतना म्हणली उतरां ती, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण जेजू तक्षणा म्हणटा, म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी. सोमयान बापाच्या खुशयेक खालती मान घालें, खालती मान घालून त्या कुर्साक वेंग मारली. त्या मारिफात आमकां हर एकल्याकी जिवीत दिवच्या खातीर बरोवन ओमतोच्या मापान तें सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर, ताच्या जिवंतपणांत आमकां वांटेली जावच्या खातीर, आमकांय सर्गींच्या त्या शाश्वीत बंदराक शाबीत तरान पावोवच्या खातीर. आनी त्या देखून तो मेलो आनी जिवंत जाला. जिवंत क्रिस्त तो आमच्या संगत आसा. त्या देखून आमचो देव मेल्लो देव न्हय, आमचो देव जिवंत देव. आनी त्या देवान म्हणली ती उतरां, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगता आसा. आनी आमच्या संगता रावोंक ह्या जिवंत क्रिस्तान विसरली एक वाट जावन आसा, येवकरिस्त. येवकरिस्ताद्वारी आमचे संगता तो आसा, आमचे संगता तो रावता, आमकां आत्मीक पोशण तो दिता. आनी ह्या घडये तसो सोमी ह्या येवकरिस्तांत आमच्या दोळ्यांक उंडो दिसता. ह्या उंड्या रुपार तो खरोच आजार आसा, पूण तो जिवंत क्रिस्त जिवंत जाल्लो सोमी, मोर्न पाताक नाश केल्लो सोमी आमच्या मुखार आसा. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो आसा. आनी त्या देखून जेजूचें येणें आमकां सोडवून हाडून आयलां. जेजूचें येणें आमकां उजवाड हाडून आयलां. जेजूचें येणें आमकां जिवीत हाडून आयलां. त्या देखून ताच्या जिवंतपणा वरवीं आमकां उजवाड दिला, आमकां ताणें जिवीत दिलां, बरोवन ओमतोच्या मापान तें जिवीत दिलां. आनी त्या देखून जिवंत क्रिस्तान आमकां आमच्या जिविताक उजवाड दिला. त्या देखून हर एक दीस आमी तें गांवचें गीत, दीस उदेला, दीस उदेला, सोडवणेचो दीस उदेला. सोमयाच्या मोन्ना जिवंतपणा मारिफात आमकां हर एकल्याकी आमच्या जिवितांत उदेला तो दीस, सोडवणेचो उजवाडाचो जिविताचो दीस उदेला मोगाच्या भवानी भयणी. तर त्या सोमया मुखार आमी बसून आसा, त्या सोमया मुखार आमी आसा. आमकांत त्या सोमयाक एक घडी बरो आमी समर्पण करया. जिवंत देव आमचो, मेल्लो देव आमचो न्हय. मोर्नाची दारां उतरोवन तो आयला, पातकाची सांकळी ताणें मोडून उडयल्यात आमकां हर एकल्याकी जिवी दिवच्याक आनी त्या जिवंतपणांत भागीदार करच्या खातीर. त्या देखून मोगाच्या भवानी भयणी एक घडी भर आमी दोळे धांपया. त्या सोमया मुखार आमी बसून आसा. आमकांत एक घडी त्या जिवंत क्रिस्ताक सोमयाक आमी समर्पण करया. आमचे कुटाम ताच्या पांयां आमी समर्पण करया. जे कोण आमकां मागोवंक सांगलां तांची तेसावां घेवन आमी हांगासर आसा. तशेंच ह्या आराधनांत आमच्या घरांत हांव विविध जाग्यात हांव आमी भाग घेवन आसा. सक्कड आमी तेसावांय ताच्या सोमयाच्या पांयां आमी समर्पण करया. मोगाच्या भवानी भयणी, आमचो देव जिवंत देव, आमचो देव बळवंत देव, आमचो देव मेल्लो देव न्हय. आमचो देव आमकां हर एकल्यागे आयकोवचो, पळोवचो, आमचे सांगता आसचो जिवंत देव आमचो जावन आसा. त्या जिव्या देवा मुखार आमी आसा. त्या जिव्या देवाक आमकांच एक घडी भर आमी समर्पण करया. त्या जिवंत क्रिस्तान म्हळा संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या संगत आसा. आमचो देव आमच्या संगत आसा.
त्यातून तो जिवंत झाला आमचे संगी रावच्या आमचे संगी सोमकोवच्या खातीर आमचो देव आमच्या बगलेक आसा. एम्माउसाच्या वाटेर जिवंत क्रिस्त थकल्ल्या खंतीन बुडल्ल्या त्या सिसा सांगाता समकालो. आमचोय देव आमच्या सांगाता समकाता. सिस बियान दारां दांबोन सेनेकलान भितर बसल्ले. आमी बियान खांगाल जाताना देदेस्पो जाताना आमच्या सांगाता तो आसा, आमच्या सांगाता तो रावता. तसलो आमचो देव, बळवंत देव, जिवंत देव. त्या सोम्याक आमकां आमी समर्पण करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर त्या सोम्याक आराधन कन नमान कन आमी घव्यान गीत दीस उदेला सोडवणेचो दीस उदेला. Disudela, sorboni so disudela. Chisu aila, sorbondar Chisu aila. Disudela, sorboni so disudela. Chisu aila, sorbondar Chisu aila. Alleluia, amen, alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia, 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 alleluia. गीत गाऊया आम्ही alleluia. उस्वाडायला उसारासो उस्वाडायला. जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला. उस्वाडायला संसारासो उस्वाडायला. जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला. मोगायला सर्गीसो मोगायला. जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला. मोगायला सर्गीसो मोगायला. जिसू आयला सोडवोंदर जिसू आयला. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया. महिमे मोंताची कृत्यानी आळ्या. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया. महिमे मोंताची कृत्यानी आळ्या. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा. कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा. कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा. alleluia, alleluia. सर्वेस्पोरा स्तुती करा. alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोरा स्तुती करा. alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोरा स्तुति करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा स्तुति करा हालेलुया कष्टतेलाचे कष्ट हाळू करता रडतेलाचे दुःख पुसून देता कष्टतेलाचे कष्ट हाळू करता रडतेलाचे दुःख पुसून देता भाराधिक वसन आमचे तो वैता भाराधिक वसन आमचे तो वैता सर्गीसो संतोष आमकां दिता सर्गीसो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोरा स्तुति करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोरा स्तुति करा हालेलुया गीत गाऊन स्तुति करया जीसूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करया जीसूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जीसूच्या मानाकते हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती संतोष उक्कुते संतोष उक्कुते ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲೆದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲೆದೆ ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ जीवन येसू आमचे दयासा 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 ताची आम्ही स्तुती करूया ताची ओढ विकास गाऊया ताळे मेळून महिमा दिव्या आमचो देव जीवन साला ताची आम्ही स्तुती करूया ताची ओढ विकास गाऊया ताचे मेळून महिमा दिव्या आमचो देव जीवन साला आम्ही गाऊया हालेलुया आम्ही गाऊया हालेलुया आम्ही गाऊया हालेलुया आम्ही गाऊया हालेलुया आम्ही गाऊया हालेलुया
Amin gavia, alleluia. Amin gavia, alleluia. Amin gavia, alleluia. Kedo borto chiban somi. Kedo borto chiban somi. Kedo borto chiban somi. Takagavia, alleluia. Kedo borto chiban somi. Kedo borto chiban somi. Kedo borto chiban somi. Takagavia, alleluia. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मंगळाची सो या बहुपवी सक्रमेंत वासाय तू जिवंत क्रिस्त आमचे खातीर जिवन जालो आमकां हर एकल्या की जिवीत दिवचो या संवसाराक आयिल्लोय करून ओफतो क्षमापान जिवीत दिवच्या खातीर ताणें सोमयांचे सो या घडये तुका नमन करता आराधन करता स्तुती करता सोमयांचे सो आमकां हर एकल्याक तुका समर्पिता हांगासर आसले या भाव भयणी हर एका कुटुंबांत हांव आराधनान भागीदार जावच्या भाव भयणी परगांवांत तशें गांवांत आसले हर एका भाव भयणी तुझ्या पांयांतळा समर्पण करता सोम्या हर एकल्या ते तुझी कृपा वाळून दी सोम्या हर एकल्या ते तुझी शांती समाधान वाळून दी सोम्या हर एकल्या के बरेपण वाळून दी सोम्या अपोर सोम्यांचे सो अभिषेक सोम्यांचे सो तुझ्या सत्तेन भर सोम्या तुझ्या कृपेन भर सोम्या तुका जावं मान आनी वगळाप सोम्या तुका जावं आराधना आनी स्तुती सोम्या तुका जावं मान आनी वगळाप सोम्या तुका जावं आराधना आनी सोम्यांचे सो हालेलुया Hallelujah. 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 मोगचनो एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी दांबया दुनियांत आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी आमी मौन बसया समी जिवन जाला करोसो तो जिवन जाला सोमयान ताच्या जिवनपणा मारी पात ताची शांती समाधान आमकां हर एकल्याकी हाडून आयला ह्या संवसाराक ती शांती समाधान ताणें पाठयला सोम्याची शांती आमच्या काळजा मनांत रास जावं दी शांतीचे व्यक्ती समाधानाची हातेरां आमी जावंक आसा त्या देखून सोम्याची शांती आमचे भितर आसा सोमी आमचे सांगात आसा ते देखून एक घडी भर मौन आमी सांबाळया सोम्याचे हजरपण आमी बगया तस जिवंत क्रिस्ताचे हजरपण आमी बगया जिवंत क्रिस्त बेठताना परत आनी परत म्हणली उतरां शांती तुमकां सोम्याची शांती एक घडी भर आमचे भितर आमी बगया सोमी आमचे सांगत आसा जिवंत क्रिस्त आमचे सांगत आसा आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या मोगाच्यांक आख्या संवसाराक शांती हाडून सोमी आयला जिवंत क्रिस्त आयला तर एक घडी मौनपणी आमी बसया सोम्याची शांती आमचे भितर आमी अनुभव करया तसो मोग आमचे खातीर कितलो एक घडी भर आमी साकया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो एम्माउसाच्या वाटेर जेजू सिसा सांगता समखाताना
पवित्र पुस्तकाचो अर्थ तांकां समजयतना तांची काळजां तांचे भितर पेटलोलो अनुभव तांकां जालो आनी हो अनुभव तांणी वांटून घेतलो. आज जेजू सांगाताय आमी बसतना, जेजूक आमी आयकतना जेजू आमचे लागीं उलयता. प्रत्येक जावन देवाच्या उतरां मारिपात उलयता. देवाचें उतार आयकून नियाळ करतना आमची काळजां मनां त्या सोमयाच्या मोगान लासतात, पेटतात. तसो अनुभव त्या दोगा शिसांनी भोगल्लो आमकांय जाता. त्या देवाच्या उतराक चीत दितना, देवाचे उतार आमी नियाळ करतना. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आतां हेंच देवाचे उतार आमी स्विकार करूंक वेता. देवाचे उतार आमी आयकूंक वेता. देवाचे उतार आमी नियाळ करूंक वेता. तर आमची काळजां मनां ह्या देवाच्या उतराक आमी उबार दिवया. ही उतार आज आमच्या भावा मारिपात आमी आयकतना, आज आमच्या भावा संगी नियाळ करतना तसो अनुभव जिवंत क्रिस्तान त्या दोगा शिसांक दिल्लो, तसो जिवंत सोमी ह्या उतरां मारिपात म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक दिवं दी. आमची काळजां मनां आमचे भितर पेटलोलो तो मोगाचो उजो पेटलोलो अनुभव आमकांय भोगूंक दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया आनी देवाचें उतार स्विकार करूंक आमकांच आमी तयार करया. सगळें आमी उबे रावया. देवाच्या उतराची सकत आमच्या काळजां मनान पडच्या खातीर आमकांच आमी आयती करया. प्रत्येक जावन हें देवाचें उतार परगडच्या आमच्या भावा खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. बापा धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्या, धाड तुझ्या आत्म्याक आमचे. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. जेजू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. जेजू देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो, देवोय तुजो आत्मो आमचे. जोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 20वो अध्याय 19वें 23वें वाक्य. तेच आयतारा सांजेर सुदेवांच्या भियान शिस दार दंपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखतस शिस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाचीं पदकां तुमी भोगशितात तीं भोगशितालीं, जांचीं पदकां तुमी भोगशिनात तीं भोगशिनात. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा सोमी जेजू म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं उलोवन आसा. आनी जिवंत जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें एक विशेंत मोठवें
एक ध्यान आम्ही करता नियाळ करता म्हाका ह्या वाचपांत पयले स्वातेर खुशी दिवचें शब्द जावन आसा शीस दार आंदपून भितर आशिल्ल्या वेळार जेजू येसरतान रावता दार आंदपून भितर बशिल्ल्या वेळार जेजू थंय येवन रावता असो महत्व कितें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सगळीं दारां बंद आसतात जावंक पुरो म्हजो शेजारीन म्हाका सही करीची आशिल्ली तरी पूण म्हजो शेजारी सही करना म्हज्या आवय बापायन म्हाका कांय सही करीची आशिल्ली या म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सही करीची आशिल्ली पूण तीं भुरगीं म्हाका सही करनात म्हजे आवय बापाय सही करनात हांवें पातेले इश्टीण ती म्हणून सही करतात म्हूण चिंतली ती सही करनात इसल्यान व्यापार कशें म्हणून हांवें एक वृद्धी जायचे म्हूण प्रयत्न केलें पूण कितें केल्यारय चलतेसना पिडा कशी म्हणून गूण जायचे म्हणून 1000 वैजां कडेन धांवलो तरी पूण म्हाका कांयच प्रयोजन मेळना सगळ्यांतल्यान दारां बंद जाल्यांत म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयच्या दिसा आमकांच आमी पळयलें जाल्यार म्हाका आनी तुका साबार संगतीन भोगतात म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साबार संगती विशयींत सगळीं दारां बंद जाल्यात आनी हांव तूं निराशा जालें हांव पळयत पुस्तक म्हणटा जिवंत जेजू दार दांपुल्ल्या कडेन तो येवंक शकता दार बडोवन म्हाका सोड म्हणून जेजून सांगोना जेजू ताका कोणें दार उक्तें करूना जेजू येता म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयच्या सन्निवेशारी असाध्य म्हणल्या सन्निवेशारी जेजू म्हज्या आनी तुज्या हर एका सन्निवेशान हर एका जिविताच्या वांट्यान येवंक तो शकता तें म्हाका आनी तुका ओर्तो संतोष मोगाच्या न्हू ह्या पास्का फेस्ताच्या विशयांत हांव तूं नियाळ करता आसतना आज खंयच्या संगतीन हांव तो निराश जालें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें पुरा म्हाका आनी तुका भोगोवन आसा आनी हें पास्का फेस्त आचरण करता आसतना साबार हर एक वर्सा आमी आचरण केल्ल्या बरी हांव तो आचरण करना सांगी ह्या सर्वेस्वर देव जिवंत देव म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावर करच्या कडेन हर एका शेतांत जेजू येवंक शकता प्रवेश जावंक शकता जेजू प्रत्यक्ष जावंक शकता म्हणून म्हाका आनी तुका भोगता घे थवळ मात्र जिवंत जेजू आमचे मदें आसा म्हणून म्हाका आनी तुका दृढ भरवशान सांगूंक जाता दुसरी संगत ह्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार थेसीस भियान बरयल्लें आनी कित्याक तांकां भिय आशिल्लें म्हळ्यार थंयसर आशिल्ले जुदेव आपणाक कितें करतात गी आमचो मुख्य लेखत जेजूक तशें केलें जाल्यार आमची फाटल्या उदारांची गत जाल्यार कितें म्हणलें भिय आशिल्लें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत प्रस्तुत विविध भिय म्हाका आनी तुका आसूंक जावंक पुरो ह्या समाजांत हांव जियेत आसतना म्हाका थवळ कशें जुदेव ह्या इतर जाणां ह्या सिसांक दोग दोन आशिल्ले तस प्रमाणे आमकां दग दितात की म्हणलें साबार जाणांक भिय आजुनूय आतांय आसा कित्याक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एका रितीचें आमी चिंताप आसा हांव तूं अल्पसंख्यात त्या देखून आमी कितेंय करूंक शकना म्हणलें भिय आमचे मदें हर एकल्या मदें सामान्य तरान आसा जावंक पुरो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भिय कोरोना पिडेतावन आतां एक आले जाल्यार ಎರಡನೇ ಅಲೆ येता म्हणटात सेकंड वेव येता म्हणटात ताचें भिय म्हाका आनी तुका आसा जावंक पुरो बिजनेस फेलियर जाला प्रोफेशन फेलियर जाला वावर करच्या जाग्यान समाधान ना जाला काम केदाळागे वचूंक पुरो म्हणलें भोगता आनी त्या भियान आव्हान तूं जियोन आसा
पिढेच्या मुखार कितें घडात काय आमच्या जिवितांत म्हणल्यार अनेक रितीच्या बियान आसा जावं करो भुरगीं आमची मुखार पास जातात की म्हणल्यार बियान आसात आनी एक एकल्यांक एक एका रितीचें भें एक एकल्यांक एक एका रितीचें भें हर एकल्याकय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत भें म्हणलें सामान्य तरान आसा आनी असल्या संदर्भार बियान आशिल्ल्या वातावरणांत जेजू येवंक शकता हांगासर आमी पळयसय थंयसर त्या सिसांनी जेजूक येवन दी येवन मागलें न्ही पूण ते बियान बसुल्ले आनी जेजू जावन तांचे तें येवन तांचें बें निवारूंक येता तांचें बें निवारूंक येता इसाई प्रवादीच्या 41 अध्यायांत 10वें वाक्यान आमी म्हणटा सर्वेस्पर भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैत्यवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा एक सर्वेस्पराचें वाग्दान हांव तुजे सवें आसा जिवंत जेजू म्हजे सवें आसा हांवें कित्या खातीर बेज म्हणलें एक व्हड सवाल उपजाता सर्वेस्पर देव जिवंत जेजू म्हजे सवें आसा हांवें आनी तुवें कित्याक बेज म्हणलें चिंता हांवें तुवें आटोवंक जाय ना जाल्यार म्हाका आनी तुका जिवंत जेजू आमचे सवें आसा म्हणलो अनुभव करूंक आमी सकानो मोगाचे न्हू तिसरी संगत हांगा आसा जेजू तांच्या मदेगांत येवन रावलो जेजू एका कुशीन रावोंक ना एका कॉर्नराक रावोंक ना जेजू भायल्यान येवन थंयसर पयस जावन पळोवन ना जेजू तांच्या मदेगांत येवन रावलो ते एक आमकां व्हरतो संतोशाचो विशय कित्याक आज हांव आनी तूं हे उतार नियाळत आसतना जेजू आमचे मदेगांत येवन रावला जेजू आमचे मदेगांत आसा हांव आनी तूं घरांत आसतनाय हांव आनी तूं वावर करता आसतनाय हांव आनी तूं खंयसर गेल्यार जेजू आमचे मदेगांत आसा समस्येच्या सुळयांत हांव आनी तूं आसता आसतनाय जेजू आमचे मदें आसा जेजू आमचे मदें आसा हे संतोशाचे विशय पूण जेजू आमचे मदें आसा म्हणलो भावार्थ म्हाका आनी तुका येवंक कश्ट मस्त जाणांक आमकां भावार्थ ना त्या देखून जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें भोगा म्हजें थंय आनी तुजें थंय ना त्या देखून ताका अनुभव करूंक हांव आनी तूं सकाना ह्या दृश्या विशयान आमी जर तर पळयलें जाल्यार कितें आतां आमी वाचलें वाचप आसा 6 लुकाच्या शुभ वार्तेंत 24 अध्यायांत थंयसर हिंसत घडीत हांवें जें कितें आमी आतां वाचलें जावचें 20 अध्याय 19 आनी 23 वाक्य तें वाचलें 6 लुकान बरयत आसतना 24 अध्यायांत 33 वाक्य अशें म्हणटा अशें उलयत आसतना जेजू तांचे मदेगांत येवन उबो रावलो आनी समाधान तुमकां म्हणालो ते सगळेच घाबरले आनी आपूण एक मेल्लें देखतांव गाय म्हूण चिंतून ते आकांतले पूण तो तांकां सांगी लागलो तुमी कित्याक घाबरल्यात तुमचे मतीन तुमी दुबाव कित्याक पळया म्हजे हात आनी पांय हांवूच तो म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक मांसां हाडां आसनात अशें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी पांय दाखयले ते इतले संतोशानी विस्मीत पावले की संगत सत म्हणूंक ते आनीकय दुबावतले देखून जेजून तांचे लागीं म्हळें हांगा तुमचे लागीं कांयपणी खावंक आसा ताणें ताका इंगळ्यार भाजिल्लें मसलेस कुडको दिलो ताणें तें घेवन तांचे मुखार सकयलो हांगासर आमी एक दृश्य पळयलें जाल्यार त्या थंयसर सिस्कोण आशिल्ले जमात आशिल्ले तांकां कुडले जेजू तांचे मदेगांत आसा म्हूण पातयेवंक जावंक ना कित्या खातीर पातयेवंक जावना तांचे थंय दुबाव आसलो आनी जेजू कितें म्हणटा तो दुबाव निवरावंक म्हणटा पळय म्हाका हात लावन पळया म्हाका आसात तशें मेल्ल्यांक हाड आसना म्हणटा तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिवितांती जेजू म्हजे मदें आनी तुज्या मदें आसा म्हणून आमकां अनुभव करूंक हांव आनी तूं आशेतां कांय म्हण एक घडीत जावंक आशेतां
एक सम इव्हेंट्स हॅज टू टेक प्लेस. कालिंगी आमच्या जिवितांत घडी जाय थदळ हांव ताका आपात येता म्हणटा. वास्तवीक तरान मुझ्या आनी तुज्या जिवितांत जायतीं घडितां घडल्यांत आनी जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें जेजून दाखोवन दिलां. जर तर आनी थोड्यांक अनुभव विविध रितीर जाला. म्हाका खंडी जावन जाला. म्हाका सबार पोटी जेजूचो अनुभव जालो. कित्याक म्हळ्यार काही नातल्या वेळार कांयच असाध्य म्हूण चिंतल्या वेळार जेजू येवन राखता आनी सांबाळटा. म्हाका अनुभव जाला आनी तुमकां हर एकल्यांक एक एक रितीर अनुभव जावंक पुरो. पूण हांगासर पळयलें जाल्यार ह्या सिसांक तांकां अनुभव जावंक ताणें म्हणटात कितें म्हणे पळयल्या उपरांत मात्र ते पाती येतात. अनेक उदाहरणां येदोळस पाद्र्यापान सांगलें. एम्मोसाच्या वाटेर दोगशीच वचून आसले आनी त्या व्यक्तीक जेजूची वळख दवरूंक जावंक ना. जेजू तांचे मदेगत आसलो. जेजू देवाचें तें उतार तें वांटता आसतना तांचें काळीज उलपून आशिल्लें. तरी पूण जेजू तांचे मदें आसा म्हणून वळखून घेवंक एम्मोसाच्या वाटेरेच्या व्यक्तींक जावंक ना. केदाळ तांकां जालें म्हळ्यार केदाळा जेजून तो उंडो मोडलो आनी थवळ तांचे दोळे उक्ते जाले आनी थवळ ते जाणा जाले. आतां ह्या घडितांत कितें घडटा म्हळ्यार जेजू आमचे मदेगात आसा म्हूण अनुभव जाय जाल्यार आमचे आत्मीक दोळे उक्ते जायचे. केवल पास परब आचरण करण जेजू आमचे मदें आसा म्हळ्यार म्हाका तुका पळोवंक शकना. जेजू आमचे मदें आसा म्हणलें चिंतप म्हाका तुका एक बऱ्या तरान रोमोन हेजे जाल्यार मुझे आनी तुजे आत्मीक दोळे उगडापण जावंक जाय. आनी त्या खातीर हांवें तुवें मागा जाय. त्या खातीर हांवें तुवें मागा जाय. केवल पास कपेस्त म्हणून सांगल्यार पावना. हांवें तुवें मागोवंक जाय मुझे आत्मीक दोळे उगड सोम्या आनी तुका पळोवचे भाग म्हाका तुका दृश्य दिखचे म्हाका भाग म्हाका फावो कर म्हणून. अनेक घडीत आमी पळयता वांजेलांत मोरी मगदलेनाचे सांजोच्या 20व्या अध्यायांत आमी पळयता थंयसर मोरी त्या फोंडा कडेन वता आनी ती पळयता. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तीन पळयतना धोवे नासलेले दोग देव जेजूचे कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकल्या पांया कडेन बसून तिणें देखलें. ती तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय. तिणें जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणीं काणवेला ताका ताणीं खंय दवरला म्हूण हांव नेणा. इतलें म्हणून ती फाटीं उरतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हणून लेखून ती ताचे लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका काणवेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेता. तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो. ती ताजे थंय गोवन म्हणाली राब्बोनी. पळया ताजे मुखारच जेजू आसलो मोरी मगदलेन. ओडा उर्बेन ती आयिल्ली. जेजूच्या उर्बेन जेजूच्या मोगान त्या पोंडा कडेन आयिल्ली. तरी जेजू थंयसरच आसलो तिका कळीज जावना. केदाळा कळीज जालें. जेजू तिचे मदें गत्थ आसा म्हूण कळ्ळें. जेजूचो थाळो आयकल्ल्या वेळार केदाळा कळ्ळें जेजूचो थाळो आयकल्ल्या वेळार. त्या देखून मुझ्या आनी तुज्या जिवितांत जेजू मुझे आमचे मदेगत आसा म्हूण कळायचें जाल्यार आमकां जेजूचो थाळो आयकोंक जाय. थाळो आयकोंक जाय. त्या देखून हांवें तुवें मागोवंक जाय ह्या वक्ता सर्वेस्परा मुझे आत्मीक कान उगड. मुझे आत्मीक कान उगड. तुजो थाळो म्हाका आयकोंक सर्वेस्परा तुजी कृपा दी म्हणून हांवें तुवें मागोवंक जाय. अनेक दृश्य आमी हर एकलें जाणाव जेजू आनी सांत तोमास. थंयसर आमी म्हणटा मुस्त जाणी दुबाव करता आसतना म्हणटा तूं कितें सांत तोमास घे म्हणून विचारता. पूण सांत तोमास आसलो पावार्थ आमकां कोणायकी ना. सांत तोमासान कितें सांगलें ताज्या हातांचेर आसले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी त्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत्मान सोना. ताणें सांगलें केवल म्हाका कांय म्हूण एक जायचें करूं एक सायन जायचें पळयचें अनुभव करचें त्या दाळा हांव करता. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जायते हांवें तुवें अनुभव केल्यात मोगाचो न्हू. तरी पूण हांव तूं भरोसो ना. म्हाका आनी तुका जेजू आमचे मदेगत आसा म्हणलें
बोगाप अजूनही साबार जाणांक आमच्या मध्ये ना आणि थंयसर मी पळयलें जाल्यार सांजुवांच्या 20व्या अध्यायांत 22वें वाक्य उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळान घाल बेविश्वास जायनाका बागार सतमान थवळ थॉमसान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमानता नेंगी पळय नासतना सतमानता ती कितली बगे पळया ओ थॉमस अर्थ व्यक्ती कित्याक म्हळ्यार ताणें बरोवचो ना सोमा ताका म्हाका पळयचें म्हूण सांगलें सोमा तरी पूण ह्या सिसान मात सांगलें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा हाचे वयलें उरल्या सिसांक दृश्टेक पडटा आसतना तांकांय कवचें आनी तांकांय बें भोगलें तांकां जिजून मास केलें थंयसर आसलें केल्या उपरांत मात्र तांकां कळीस जालें हांगासर आसा थॉमस ताका केदेळा जिजून येवन पळय म्हजें कडवळ पळय म्हजे हात म्हणटा आसतना थॉमस म्हणटा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा आज हांवें तुवें सर्वेस्परा लागीं मागोवंक जाय सोमिया जेजू तुजे थंय लागशिल्लो एक म्हाका अनुभव म्हाका एक दी कशें थॉमसाक तुवें तो एक अनुभव करूंक दिलोय आनी तुजेर घट बावार्थ ताणें दवरलो तेच प्रमाणे तूं आमचे मदें सदांच आसा म्हणूंक म्हाका असलो एक 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 सन्निवेश एक एक संदर्भ आसा कर म्हूण आमी मागया मोगाचें न्हू ह्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार सोमी जेजू 3 गिफ्ट दिता ताजें हाजरपण आसल्या वेळार 3 गिफ्ट्स दिता कितें 3 गिफ्टां दिता पयलें सांगता आमी पळयलें थंयसर म्हणालो सोमी म्हणटा पयलें गिफ्ट दिता आनी तांच्या मोदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो पयलें गिफ्ट जेजूचें हाजरपण जिवंत जेजू म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार आसता आसतना पयलें गिफ्ट जावन आसा समाधान हें समाधान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवंक जावच्या खातीर जेजून आपलें रगत आनीक आपलो जीव आपलो कूड कुर्सार उमकाळून सर्वेस्पराक ताणें भेटोवन दिली आनी ह्या वरवीं सर्वेस्परान आमकां कितें शिक्षा दिवची आसली ताणें ती घेतली आनी म्हाका आनी तुका समाधान ताणें दिलें आयचे वचपान आमी पळयलें जाल्यार इतलें म्हणून हांगा स्वामी जेजू म्हणटा तवळ जेजू तांचे मोदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें पळया हात आनी कडवळ कित्याक दाखयता तुमचे खातीर हांवें बली भेटयल्या आनी आज थावन तुमी शांती तुमकां दिता शांती तुमकां पाठयता तुमी शांतीन जिवंक जाय कसली शांती म्हाका आनी तुका दिवन आसा 4 रितीच्यो शांती म्हजे थंय आसा करता पयले शांती म्हजे थंय आनी जेजू मदें शांती आसा करता तो इश्ट जावन म्हजे कडेन आनी तुजे मुखार म्हजो इश्ट जावन म्हाका सदांच रक्षो देव जावन तो एक इश्ट जावन म्हजे मदें आनी जेजू मदें शांती स्थापन करता म्हजे मदें आनी देवा मदें शांती स्थापन करता म्हजे मदें आनी देवा मदें शांती स्थापन करता तिसरें शांती आमकां आमचे मदें इतर भावार्थ्या मदें शांती तो आमकां दिवंक करता चवथें आमच्या सगळ्या अनभवत्या संगे आमकां शांती आमकां वांटोवंक तो आमकां अवकाश करून दिता आनी ही शांती जें कितें आव्हान तूं भोगता मोगाचें न्हू ती हेरांक आमी दिवंक आसा हेरांक आमी दिल्ल्या वेळार तें परिवर्तन जाता त्या देखून त्या सिसांक दिल्ली त्या दिसाची शांती सबार लोकांक सुवार्ता प्रगट केली तांकां ती शांती अनुभव जाले आनी त्या देखून ताणें जेजूचो पटलाव केलो कित्याक जेजू थंय शांती आसा जेजू थंय शांती आसा केवळ जेजून शांती दिल्यार पावना ती स्वीकार करूंक म्हाका आनी तुका जावंक जाय कशें रेडिओर मुस्तो तरंग येतात तरी पूण त्या रेडिओ स्टेशन ऑन केल्या मात्र ते तरंग एब्जॉर्ब जावन तो थाळो आमकां आयकता तेच प्रमाणे जेजू म्हाका आनी तुका शांती दिता जाल्यार ती स्वीकार करूंक म्हाका आनी तुका जावंक जाय आसा आनी ती स्वीकार करना तर हांवें तुवें एन्जॉय करूंक जायना शांती जावन आसा ते एक पाळ म्हणटा आमी रूट खेदाळा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत शांती आसा सक्कडी समाधान जाता भलायकी आसा हात घाललें बरें काम जाता हर एकी म्हाका आनी तुका जिवितांत सक्सेसफूल जाता
सा फ्रांसिस असेसी म्हाका तुका सगळ्यांक गुत्ता आसा जाल्यार एक उदाहरण ह्या कडेन दिवचें. जेजून दिली ती शांती त्या सान फ्रांसिस असेसीन आमी जाणाव त्या तो रावले एका शहरान गुब्बियो म्हणल्या शहरांत 1220 विश्वेंत थंयसर एक तोळा या उल्फ थंयसर येता आनी ते इतलें जोर भिरांकुळाचें तें उल्फ गे या थोळाम आमी कितें म्हणटा तें इतलें भिरांकूळ गे सगळ्यांक ग्रास येता. मनशांक सोडना, हांकां मनजातीक सोडना, कोणाक कितें केल्यार जायना. आखरेक अशें त्या शहरान बेन जालें गे लोकांक भायर येवंक सुमेत कश्ट जालें आनी सगळे हाकपाव मारूंक लागले आमी कशें बचाव जावचें. कोणाकच तें भियेना. तितलें क्रूर तें क्रूर जालें तशें एक तें उल्फ ह्या थोळा जावन आसलें. आनी ह्या संदर्भार सान फ्रांसिस असेसी त्या थोळाक मेळोवंक येता आनी थंयसर येता आसतना उरलें म्हणटा हाळे वचो नाका तें भिरांकूळ हार आमी सगळ्यांक लागाड काडटा सगळे भियेतात. पूण हो सान फ्रांसिस असेसी थोड्या जाणांक काडून येता. उरले पुराय जाण पयस रावता आसतना सान फ्रांसिस असेसी आपलो ताज्या थंय मुखार वता आनी ताका जेजूच्या खुर्सा मुखांतर ताका थंयसर शांती पटयता. आनी हे लोक ते वेळा ते कांय करनातले पळोवन तो आं करन थोंड उक्तें करन आयिल्ल्या वेळार तो तोळा ह्या उल्फ आयिल्ल्या वेळार ते ताजे तो आसलो गुंपू मुखार येता आनी अशें म्हणटा आसतना वो थोळा हाच्या लागीं येता आनी ताजो हात थंयसर मुखार हाडटा आनी वो सान फ्रांसिस असेसी म्हणटा पळय बाबा, ताणें सगळ्यांक बाबा या भयणी म्हणचें, पळय बाबा तुवें कितलो अन्याय केलाय, तुवें मनजातींक त्रास दिलाय, मनशाक तोंदरे दिलाय, सगळींतल्या बोंब मारता, सगळे रागार जाल्यात, पूण हांव तुका सोमयान जेजूच्या नांवान शांती दिता. एक शर्त, तुवें आनी मुखार कोणाकच उपाद करूंक नजो. तुका खाण कायलें जाता ह्या लोकां कारणां हांव दिवयता, ह्या लोकां कारणां दिवयता. आनी तो तितलो क्रूर आसो तसलो थोळा तें संपूर्ण तरान शांत जाता, संपूर्ण तरान शांत जाता. लोक पुरा अजाप पावता, कशें जायचें, इतलें शांत कसो जालो, इतलो क्रूर कोणायच्या हाताक मेळनातलो, कितें केल्यार ताका लागाड काडूंक जावना, असलो क्रूर उल्फ हें कशें समाधानान रावलें. एकच कारण मोगाचें न्हू, जेजूची शांती ह्या सान फ्रांसिस असेसीन थंयसर त्या मनजातीक दिली आनी ते मनजात शांतीन जियेली. आज मुजे ते आनी तुजे मुखार ह्या समाजांत जाय तितले थोळा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उरल्यांच्या जिवितांत आंगार उडोवन आसात. ही मनजात न्ही, त्या मनजातींतले गूण आसचे आमचे शेगुणी आमचे व्यक्तींतले आसात. असल्या उल्फांक, असल्या थोळांक समाधान धाडिचे जाल्यार जेजूच्या शांती वरवीं मात्र साध्य आसा, जेजूच्या शांती वरवीं मात्र साध्य आसा मोगाचें. त्या देखून हांवें आनी तुवें ही शांती हांवें तुवें बोगासय. दुसरें, जेजू म्हणटा आयच्या वचपांत आनी ताणें तांचेर स्वास अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक. पवित्रत्व म्हळ्यार कितें? पवित्रत्व दुसरें गिफ्ट म्हाका आनी तुका दिवचें, एक सकत, एक पावरफूल एनर्जी, पावरफूल सकत. ह्या सक्ते मुखांतर खंयचें जायनातलें तसलें काम ना. म्हाका आनी तुका सोमेन जेजू, जिवंत जेजू सकत दिता आनी ह्या सक्ते मुखांतर जाय तितलीं अजापां ह्या संवसारांत जाय तितलीं घडल्यात. खंयच्या संतांच्या जिणेंत पळया, जाय तितलीं अजापां घडल्यात. कित्याक? ह्या पवित्रत्वाची विशिश्ट तरान सकत मोगाचें न्हू. ही सकत म्हाका आनी तुका बळिश्ट करता. पवित्र पुस्तकांत एझेकियेल प्रवक्त्याच्या 73 वाक्यांत थंयसर परमेश्वरान सांगलें आसा, म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्या आज्ञा तुमी पाळशें करतलो म्हूण परमेश्वरान सांगलें. जाल्यार नव्या सोल्ल्यांत कोरिंथकारांक बरयल्या पहिल्या पत्रांत 3 अध्याय 16 वाक्य म्हणटा, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे भितर बिडार करना आसा, ते तुमी नेणान घे म्हणटा. म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा, तें जावन आसा देवाचें जेजू, जिवंत जेजू क्रिस्ताचें दुसरें गिफ्ट म्हाका आनी तुका. आनी ह्या गिफ्टा विशयंत आमी हर एकलें जाणा मोगाचें न्हू. सान पावलो तो सोलून वता आसतना सावळी पडल्यार ह्या जेजूचे शिश्य जावं करून पेद्रू येता आसतना सावळी पडल्यार 12 जाण गुण जाल्ले आनी थोडे जेजू त्या सान पावलो असो ताजो घाम पेळना, हाताक घाम पेळना, तो तुवालो लागीं येयल्ल्या वेळार थंयसर 12 जाण गुण जाल्ले.
कित्याक तर पवित्र आत्म्याची सकत तितले बळादीक जावन आसले आनी ते पवित्र आत्म्याचे सकत बळादीक जावन आसले मोगाच्यान हांव तो जाणा जाय तितले अजापां हर एका संताच्या जिवितांत तांणी केल्यांत सांगूंक वेळ ना तरी उडा हांव तो जाणाव ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर जाय तितलें बरेंपण जालां जाय तितली सकत जालां मेल्लें जिवन जाल्यात पिडेस्त गूण जाल्यात असाध्य म्हणलें कामां हर एकी जाल्यान मोगाच्यान खंयच्या तर्फेन जाल्यान ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जिवंत जेजूचें दुसरें गिफ्ट जावन आसा मोगाच्यान जावन आसा पवित्र आत्म्याचे सकत ताणें दिल्लो तो स्वास ते जिवंत पवित्र जेजूचें जिवंत जेजूचें हजरपण हांव तो भोगूंक शकता मोगाच्यान तिसरें जावन आसा म्हज्या आनी तुज्या जिविताक जिवंत जेजून एक अर्थ दिला आमी पळयता हाच्या वचपांत जेजू म्हणटा जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा मोगाच्यान जिवाक म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत एक अर्थ आसा तर अर्थ दिला जाल्यार ह्या जिवंत सुम्या जिसून खावचें जेवचें मरचें जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिविताक कितेंच अर्थ ना पूण जेजून ह्या जिवंत जेजून एक मिसांव एक अर्थ दिला जाल्यार पर्पज ऑफ लायफ जिवनाचो उद्देश दिला जाल्यार ताजी शुभ वार्ता हांवें तुवें प्रगट करूंक ताजी महिमा सर्वेस्वरा बापाची महिमा प्रगट करूंक ताणें म्हाका तुका धाडल्यात कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका तुका दिता कित्याक म्हाका तुका शांती दिता ही शांती मुखांतर ह्या पवित्र आत्म्या मुखांतर जेजूची शुभ वार्ता हांवें तुवें प्रगट करूंक ताजे साक्ष जावन जिवंक धर्मदूताच्या कृत्यांत पयल्या अध्यायान 8वें वाक्य म्हणटा पूण तुमचेर पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात तेच प्रमाणे मातेव हेच्या शुभ वार्तांत 22 आनी 20वें वाक्य म्हणटा देखून वसा आनी सोमेश परजांचे शिस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पळोवन तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हूण उगडा आसतो वय मोगाच्यान म्हज्या आनी तुज्या जिविताक एक उद्देश दिला ह्या जिवंत जेजू क्रिस्तान आनी थंय जावन आसा जेजूचें समाधान तें हर एकल्याकी वचून पावचें बरें जेजून तो दिल्लो पवित्र आत्म्याचो अनुभव हर एका लोकांक वचून पावचें बरें हर एका व्यक्तीन फातकी जिणी बदलून भुरी जिणी जिवंक एक प्रेरण दिवचें बरें जेजून म्हाका आनी तुका हर एकल्याक जिविताक एक उद्देश दिला इन 3 गिफ्टां पयलें शांती दुसरी सकत ह्या पावर पवित्र आत्म्याचो तिसरें म्हाका आनी तुका एक मिसांव हे 3 गिफ्टां सुम्या जेजून दिल्यात कित्याक आज ही गिफ्टां आमचे थंय ऑपरेट जायनात म्हळ्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उद्देश नासतना हांव तो जियेल्ल्या वेळार सोम्यान जेजून दिल्लो उद्देश कितें कित्याक म्हाका तुका शांती दिल्या कित्याक म्हाका तुका पवित्र आत्म्यान सकत दिल्या तो उद्देश जारी करच्या बसत केदार तो उद्देश जारी करूंक हांव तो मुखार वेता सोमी जेजू ऑटोमॅटीक जावन सकत दिता सोमी जेजू म्हाका तुका जाय तितलें शांती समाधान दिता त्या सांग पावलो तो जावच्या पयलें सावल जावन आसता आसतना ताचे कडेन जाय तितलो दुडू आसलो जाय तितलो अधिकार आसलो पूण केदाळा तो सुवार्ता प्रगट करूंक धरलें ताका पवित्र म्हणजे विशेष सक्तेन भरलो जो विशेष समाधानान भरलो ताच्या जिवितांत समाधान आसलें ताच्या जिवितांत ताका तो म्हणटा म्हाका एक म्हणजे एक समस्यो गूण जातसना रावतसना तरी पूण सोम्या जेजू कृपा मात म्हाका पुरो सोम्याची कृपा पुरो तितलो तो शांतेन आसलो तो जैलांत आसल्यार तो टेन्शन जावना कित्याक ताचें तें समाधान आसलें ताचें तें पवित्र आसलो कित्याक तें दोनी आसलें कित्याक म्हळ्यार तो जेजूची शुभ वार्ता प्रगट करनासलो ताच्या जिविताचो उद्देश जारी करनासलो तर मोगाचे न्हू जिवंत जेजूचो अनुभव हांवें तुवें भोगाचें जाल्यार जिवंत देव म्हजे मदें आनी तुजे मदें आसा म्हणलें म्हाका तुका भोगाचें जाल्यार म्हाका तुका सर्वेस्परा देवान दिल्लें तें जिविताचो अनुभव हांव तो उद्देश तो हांवें जारी करूंक येता आसतना सोम्या जेजूचो अनुभव म्हाका तुका सगळ्यांक भोगता जशें सिसांकिताचो अनुभव भोगलो पुरो तांकां अनुभव जावना केदाळा ते मिसांव काम करीत गेले खल्या संकश्टांनी हर एका संकश्टांनी जेजू तांचे थंय आसलो आनी जेजू तांचे आसले म्हूण मात कार्यां तांणी खरें दाखयलें मोगाचें आज जेजू आमचे सांगाता आजचें जिवंत जेजू म्हजे मदें आनी तुजे मदें आसा हें संगत आमी नियाळत आसतना सोम्या जेजू लागीं हांव तूं मागया मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत साबार संगते विशयी दारां दंपल्यांत
त्या दारा भितर सुमी जेसू म्हज्या जिवितान तुज्या जिवितान येवन दी आमचे देसलें बेनिवारच्या बसत जेसू म्हजे जिवितान आनी तुज्या जिवितान येवन दी आमकां सुमी जेसू ताजे शांती अनुभव करूंक ताजे पयत म्हज्या सक्तेन बरोवंक आनी ताजी शुभ वार्ता प्रगट करूंक म्हाका आनी तुका सुमी जेजू उपयोग करून दी आमचे मदें जेजू आसा म्हणलो अनुभव आमकां हर एक लेंगी जावं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागता आसतना सुम्या जेजू लागीं भोगसाणें मागया येद्दोळवरेक आमी जिवितान उद्देश नासतना जियेल्ल्या पासत सबार पुटी हांव तूं जियेल्या खावच्या जेवच्या उद्देशान या गम्मत करच्या उद्देशान या इतर खालें जायचें म्हणल्या उद्देशान पूण जेजू म्हणटा म्हजो उद्देश तुमकां हर एकल्यांगे जिविताचो उद्देश दिला त्या उद्देशान तुमी जिया त्या दाळा तुमी म्हाका अनुभव करूंक पावतले आहात हांव तुमचे मदें आसा म्हूण तुमकां अनुभव जातलो म्हणटा स्वामी जेजू क्रिस्त मोगळा जेजू ह्या वेळार मागता सुम्या हर एकल्या पासून सुम्या हांगासर आसल्यांक आनी माध्यमोकान पळयतल्या हर एकल्यांगे सुम्या जेजू तूं आमचे मदें आसा म्हणलो अनुभव जावं करपा दी सुम्या तुजी शांती आमचे थंय आमच्या कुटुंबांनी रास करून सुम्या तुजें सकत हर एकल्यांगे अनुभव करूंक आनी सक्तेचो प्रयोग जावन आनी उरल्यांकी भावार्थ तांच्या जिवितांत उपजोवंक त्याच प्रमाणे तुवें दिल्लें मिसावाचें काम करूंक आमकां हर एकल्यांकी फावो कर म्हणून आमी मागता आमेन. तुझे लगी आया ये सोम्या तुझे लगी आया ये सोम्या महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा महिमा आणि स्तुती तुका सांग सदा तुझे लगी आया ये सोम्या तुझे लगी आया ये सोम्या. Mighty Lord, we look at you, we acknowledge that you are in our midst. Lord Jesus, we ask that you mightily fill us and also mightily stand with us. Jesus, we surrender our circumstances to you. Everywhere there are chains of bondages in our lives. Jesus, we need you more and more every day, more than the air that we breathe. Jesus, we need you. We surrender our different areas of our lives unto you. We surrender our jobs unto you. We surrender our families unto you. We surrender our health unto you. We surrender our sickness unto you. Jesus, everything good and everything bad, we submit unto your mighty feet. By your precious love and your mercy, cleanses and washes. Jesus, we surrender all the bondages in our life. Jesus, we surrender the bondage of not acknowledging the good that you have done unto us. Jesus, we surrender the bondage of us not receiving the healing and living in a sinful life. Jesus, we surrender the bondage of not accepting you as a personal Savior and living in the peace of Jesus. Jesus, we surrender the bondages in our family, hatred, where there is no love. Jesus, we are trying to put forth the plan of man ahead of plan of God. Jesus, we surrender all our intentions to you. We pray for all the people who are in the hospitals. We pray for the people who are sick right now by the mighty name and the blood of Jesus, through the power of the Holy Spirit. Jesus, through your name, heal them, deliver them, and set them free. Jesus, you have said, if you believe, all things are possible. Lord, by your name and by your blood, we pray right now, let there be a supernatural healing and deliverance. Lord, we pray for the peace in the family, supernatural providence in the family. Lord Jesus, as we surrender and pray unto you, mightily break all the bondages. Jesus, we pray for the intentions. Lord, where there is bondage and people are not able to experience it, are not able to come out of their addictions, are not able to come out of their sinful lives.
we surrender it unto you, Jesus. Where there is a need for a move of the supernatural in their life, we surrender it right now. May your Holy Spirit fill them, cleanse them, and wash them and lead them. Hallelujah, 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅಣ್ಣ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಾಮುವೇಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಧರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ, 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 ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯಾ.
Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, we surrender all our intentions unto you. May the resurrecting King resurrect all of us from every bondage in our lives, Jesus. Lord, we surrender right now that you may resurrect in us the health that you promised. We claim all the promises over our life. We claim the set free. Jesus, through your mighty name and your power, let there be a resurrection of your blessing in our life. Where there is sadness, where there is dryness in our life, let the life of the living God resurrect in us. May the mighty presence of God always be with us. Jesus, we surrender ourselves unto you. May your Holy Spirit today empower us mightily. May we experience the presence of God, the living presence of Jesus in our life. May we be able to experience the living God in everything that we do. We surrender the area of health. We surrender the area of finance. We surrender the area of education. We surrender the area of knowledge and wisdom. In every area which we are acting, may the wisdom of the Lord, may the counsel of the Lord, and may the promises of the Lord come alive in our life. May the blessing of the Lord come alive in our life. Jesus, we pray for the things which seem impossible, but all things are possible from you. You said you are the same yesterday, today, and forever. Jesus, in your mighty name, we believe for a supernatural breakthrough through the things that we see are impossible. Lord, we pray that you move in our life and we experience a divine touch and a supernatural change in our life. Hallelujah, 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 지수의 모자 끝다 지수의 모자 두카 지수의 모자 비례시래 지수의 모자 선끝다 지수의 모자 끝다 모자 두칸 지수의 모자 두칸 지수의 비례시래 모자 비례시래 모자 선끝다 지수의 모자 선끝다 I see right now that the Lord is delivering and healing few people. Few instances I see somebody in the hospital, a person who is praying for them and hearing the prayer. The Lord is right now healing them. I see also the Lord telling, do not fear, dear brother and sister. I am with you. My presence is always with you. I see somebody who is having financial burden receiving the blessing right now. The Lord is telling, I have given you the healing, and for anybody who receives and claims the healing right now will receive the healing. I see a supernatural grace of the Holy Spirit and of Father and the Son flowing through the blessed sacrament and touching the lives of many. The Lord is changing and transforming the lives of everybody who surrendered their life and who do not have direction. The Lord is going to supernaturally today provide the direction, wisdom, and the counsel. I see the resurrected Lord among us, and the presence of the Lord is mightily flowing and touching everybody's life. The Lord is telling, accept me in your life and accept me in every situation, and you will see when you make me a partner in everything that you do, you will experience the supernatural in your life, and you will experience many miracles and many changes. Do not be swayed by the world, but be transformed by my presence.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumista mi dibigalia. Mogal भावन आणि बहिणीनो, धर्मदूतांची कृत्य या पुस्तकान अध्याय 3 वाक्य 1 तावन आमी वाचता. जुआंव आनी पेद्रो त्या दोनपाराच्या वरा देवळांत जावच्या मागण्याक वेताना तो थोडो मनीस देवळाच्या दारवट्या लागीं बसून आसलो. पेद्रो लागीं जुआंव लागीं भीक मागता आनी तो वळो पेद्रो त्या भिकाऱ्याक म्हणटा, रुपें वा भांगर म्हजे लागीं ना, बगर जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, जिवंत क्रिस्ताद्वारे आजापा अद्भुतां घडतात. जिवंत क्रिस्त आमी आयकलें आमच्या सांगाता आसा. ताची शांती समाधान आमच्या सांगात आसा. ताच्या जिवंत जेजूचेर आमी पातयेनी दवरया. संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणलां. आस्ताचें नांव उलो मारतना अद्भुतां घडटात, असर्यां घडटात, आजापा वयर आजापां जातात त्या नांवाच्या सक्तेन, जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान. तर मोगाळ भावां आनी भयणी, त्या जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान आतां आमी मागया. कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगला, कोणा खातीर आमकां मागा जाय म्हूण बघता. प्रत्येक जण आमचे कुटुंबां जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान बापाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो, आमच्या कुटुंबांनी कितें उणेपण आसा तें भरती जावच्या खातीर, खंय सरपिडा शिड आसा, कश्ट दूख आसा, हें सगळें गूण जावच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाचेनो, जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान. सान फ्रांसीस आसिसीन जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान त्या मनजातीचें तोंड दांपयलें. भिरांकूळ मनजात जर आज आमचे बोवारी ही कोरोना मारेकार पिडा विस्तारून आसा, जर तर जिवंत क्रिस्ताची शांती आज आमी मागता जाल्यार, ह्या पिडे विरोध आमी मागता जाल्यार, ह्या पिडेक जिवंत क्रिस्ताची शांती, जिवंत क्रिस्ताची सकत आपणून दिवन आमी मागता जाल्यार, मोगाल भावां आनी भयणी, आमी भावार्थान गेले मागणें पावतलें आनी खंडीत ही मारेकार पिडा नपाई जावंक शकतली, उणी जावंक शकतली आनी मुखल्या दिसांनी बरेपण आमच्या समाजांत संवसारार आमी भोगूंक शकतले. तर ह्या घडी आमी भावार्थान मागया. मोगाचेनो, जिवंत क्रिस्ताच्या सक्तेन, जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान, जिवंत क्रिस्ताची शांती आमी मागया. मोगाचेनो, सगळ्या संवसाराक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया आनी ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया. मोगाचेनो, प्रत्येक जणी मारेकार पिडा विस्तारान थांबच्या खातीर आमी मागया. मोगाचेनो, आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया. आमच्या पवित्र सभेचो वडील आमच्या पापा साहेबा खातीर, ताच्या इराद्या खातीर आनी तशेंच सक्कड याजकां खातीर, धार्मीक भाव भयणी खातीर, भावार्थ्या लोकां खातीर आमी मागया. मोगाचेनो, सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. जिवंत क्रिस्ताच्या पांयांतळा तांकां आमी समर्पण करून मागया. आमच्या मंगळूर दिएसीजेक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या गोवळे बापांक, आमच्या याजकांक, धार्मीक भाव भयणी, आमच्या दिएसीजांतल्या भावार्थी लोकांक सुमयाच्या पांयांतळा, आमच्या समाजाक ते जिवंत क्रिस्ताच्या पांयांतळा समर्पण करया. ते जिवंत क्रिस्ताची शांती आमच्या समाजांत विस्तारून दी, प्रसारून दी, हर एकल्याक थंय वस्ती करून दी म्हणून आमी ह्या घडये मागया. मोगाचेनो, सक्कड जाती कातीचो लोक, धर्माचो लोक आमी ह्या समाजांत बाबां परी एकामेका मोगान भाव आनी भयण म्हणलें ओळखून जियोवच्याक जिवंत क्रिस्ताची समाधान शांती आमकां आदार जावं दी म्हणून मागया. मोगाचेनो, मागया. ह्या घडी आमी विशेष तरान आमी मागया. मोगाचेनो, कोणे आमच्या लागीं मागूंक सांगला तांचे खातीर हे वरास प्रत्येक जण कुटुंबाचे वरास आमचे सक्कड कुटुंबां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या वळखीचे कुटुंबां, आमचे दिएसीजांतली सक्कड कुटुंबां, हक्क्या संवसारांतली सक्कड कुटुंबां ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांती समाधान भरच्या खातीर ह्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून मागया. मोगाचेनो, मागया आमी गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या भावा भयणी खातीर साबारांचे कामाचे समस्या आसात. काम वेता म्हणलें भिरांत आसा. प्रत्येक जावन ह्या समस्यांनी आर्थीक अडचणीक वळख जाली जायतीं कुटुंबां, जायतीं भाव भयणी आसा, तांकां सगळ्यांक सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. विविध पिडेन कश्ट जे आमच्या लागीं मागोवंक सांगली सभा जण आसा तांकां ही सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. ह्या घडये सुमयेन आपोवच्या खातीर, अभिशेकाच्या खातीर आमी मागया. मोगाचेनो, आमचे दोनी हात ह्या भोवपवीत सक्रामेंतां थंय उबान धरया. ह्या घडये ह्या सुमयेची जिवंत क्रिस्ताची सकत समाधान शांती वालच्या खातीर आमी मागया. मोगाचेनो, हर एकल्याक
अभिषेकाच्या हर एक लगे आपोरच्या खातीर सोमयान आमकां दिलें एक गिफ्ट जिवंत क्रिस्तान दिलें गिफ्ट आमी आयकलें पवित्र आत्मा पवित्र आत्म्याची सकत अगणित तर त्या पवित्र आत्म्याची सकत अगणित तरान या सगळ्या संवसारात या घडये वाळून दी अभिषेक जावं दी हर एक लगे ती सकत आपणूक सकत दी बरी भलायकी बरेपण जिवंत क्रिस्ताच्या या गिफ्टा मारी पवित्र आत्म्या मारी वळचे गती या घडी आमी मागया पवर्तान पात्येनीन आमी मागया मगचेनो हर एक आमकां आमचे गोटमा प्रत्येक जण समर्पण कर या आराधनान बघिता जातल्या हर एका भाव भयणी सुमयाच्या पांयार आमी समर्पण कर तांच्या कुटुंबा गती तांचे गती विशेष तरान आमी या घडी मागया मगचेनो जिवंत क्रिस्ताची सकत समाधान तांच्या कुटुंबांनी राज जावच्या खातीर पवित्र आत्म्याची कृपा वालच्या खातीर या घडी आमी मागया आमी मगचेनो पवित्र आत्म्या ओत म्हण सुमया कडेन पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर म्हण त्या सुमया तुझ्या ध्यान मारी अभिषेक कर म्हण या घडी सुमये कडेन आमी मागया मगचेनो भावार्थान आमी मागया फातेनीन आमी मागया सुमी आपरता सुमी अभिषेक करता सुमी ताच्या सक्तेन अभिषेक करता मगच्या भवान भयणी या घडी आमी मागया पावनात्मरे प्रिया पावनात्मरे इळे दुबारा बेगबारा नाममात्यदली Jesus pour out your spirit pour out your spirit Lord pour out your spirit Lord touch Lord anoint the whole world Jesus anoint may your peace flow into the world Jesus anoint the whole world Jesus your holy name in your holy name Jesus touch Lord Sumya तुझी शांती या पिढे विरोध सुमिया शांती आमच्या कुटुंबाने किती उन्हेपणासाठी सारखे करून तुझी शांती या समाजात संसारात प्रत्येक आमच्या देशात किती वाईट अन्याय घडून त्याच्या विरोधात सुमिया अभिषेक सुमिया ओ सुमिया pour out your spirit Lord pour out Lord anoint the world anoint Jesus सुमिया जेसु तुझ्या सुमिया अभिषेक सुमिया प्रत्येक सुमिया बराधना बघिता या सत्तर भाव म्हणजे कोण अभिषेक सुमिया आपोर सुमिया या घडी तुझी कृपा नका बोल सुमिया बरी भलायकी बरेपण दी सुमिया वाळून दी सुमिया तुझ्या घरांनी तुझ्या कुटुंबानी तुझ्या जिवितांत वर्गावंत असलेल्या आमच्या भावनांक राग सुमिया सुमिया तुझ्या कृपा तुझ्या कृपेन अभिषेक सुमिया सत्यन बस सुमिया Hallelujah, hallelujah, आता आमी सुमयाचे आशीर्वाद घेवंक वता ताय जावन आमी गव्यांक गीत येद्या वडा साक्रामेंता येद्या वडा साक्रामेंता सस्तांग नामान करूया पूर्वीला त्या रूपा बोतला नव्यो रीती आधर्या Sărbătoarea uscătvișia Bavarta cembo devia Să se bapa Tășes puta Ullazani stutiza Podvi mai masăsna săsna Eka starea hărsita Tu cădugaicia spirita Samasami navarta Amen प्रार्थुया ये देवाविची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सौगडात आमका सोडलाय तुझे सुण्याचा बल सदान समछेद आम्ही बघी सरको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक मान करूंक आमकां दायन फावक तुमचो आमचो बरोस आणि जिवीत
तुझी येथ आणि राजवर चलयताय ससनाच्या ससना Amen.